नवी पायपलायन घातले उपरांत पुराय कोस्टल बेल्टाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। लोकांक जाय तितले उदक मेळटले अशें उपसभापती मायकल लोबो उलयला। आदली पायपलायन रस्त्यां मदीं उरिल्ल्यान उदकाच्या प्रेशरान ती फुट्टा, मात नवी पायपलायन घातले उपरांत लोकांक उदकाचो त्रास जावचो ना म्हूण आमदार मायकल लोबो उलयला। आरपोरच्यान आडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। पाइपलाइन फ्रॉम नागवा सर्कल अप टू बागा ही जी आदली लायन आहा ती रोडाच्या मदेगांतल्यान जेन्ना प्रेशर सुट्टा ती लायन बस जाता। त्या खातीर न्यू पाइपलाइन हिंगासून फर्स्ट फेज अप टू आरपोरा टिंटो वर्थ 48 lakhs आमकां वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा आनी थिंगासून आनेक लायन अराउंड 70 lakhs फ्रॉम आरपोरा टिंटो अप टू बागा रिट्रीट सेंटर थिंगासोर घालपाची आहा। ते कामाचे वर्क ऑर्डर आमकां इमिडिएटली मेळपाचे आहा। इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय लायन्स आमचो टॉप प्रायोरिटी आहा आनी इलेक्ट्रिसिटी हे दोन गजाली हांव सदांच उलयतां। गार्बेज प्लांट इतलो बरो बांदलो आमी, हे दोन वस्तू जाय आमकां आतां, वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी। आनी जी ताज लायन म्हणून हिंगासर कनेक्ट जाल्या फ्रॉम गिरी टील हियर ती आमकां आनीक न्यू हाडपाक जाय, रायट फ्रॉम गिरी टील नागवा जंक्शन आनी व्हडल्या डायाचे 900 डायाचो हाडपाक जाय। आनी त्या खातीर आसमारासून गिरीसून नागवा सर्कल ही लायन येयले काय म्हाका दिसता इमिडिएटली सगळ्या लोकांक कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। मायकल लोगो आमचे डिप्युटी स्पिकरान एका मातीन घेतले आसा हे एक्सटेंशन ऑफ पायपलायन। हांगा पायपलायन आसली ती पायपलायन आतां आमी रोड वायडनींग केल्ल्या कारणान लागून ती पायपलायन रस्त्यान भितर मदेगांत गेल्ली आसा आनी जेन्ना प्रेशर सोडटा ती पायपलायन बस जाता आनी खूब प्रॉब्लेम जाता लोकांक। हांगा उदक प्रेशर लोकांक पावना, त्या कारणान लागून बाप मायकल लोबोन हे काम ताबडतोब हातीन घेवन हे DI पायप घालता। हे पायपाक काय जावपाचें ना, 15-20 वर्सां काय जावपाचें ना, असली पायपां घेतल्या कामाक आनी हे कामाक आयज सुरवात करता।